गोय हे एक संवसारीक पर्यटन थळ आशिल्ल्यान देशी तसेच विदेशी पर्यटकूय गीम, पावस आणि शी ह्या तिनूय हंगामांनी गोयाक भेट दीत असतात। मान्सून हंगामात गोयात येवपी चडशे पर्यटक दूधसागरासयत राज्यातल्या हेर घसघशांचेर वचून पावसाळी पर्यटनाचो आनंद लुटपाक प्राधान्य दितात। पण पावसाच्या दिसांनी न्हंयो तसेच घसघशांतल्या उदकाचे पातळेत बरीच वाढ जाता। देखून राना खात्यान एक आदेश जारी केला। नमस्कार, हांव प्राची गांवकर, भांगरभूंयचे विशेष कार्यावळीत येवकार। गोयात मान्सून दाखल जावन पावसाक सुरवात जाल्ल्यान न्हंयो तसेच घसघशांतल्या उदकाचे पातळेत वाढ जातली। ताका लागून थळावे नागरिक वा पर्यटकांनी न्हंयांचेर वा घसघशांचेर वचचे न्हय अशें रान खात्यान जारी केल्ल्या आदेशात म्हणला। उदकाची पातळी वाडिल्ली आसतना घसघशांचेर पेवपा खातीर देविल्ल्या खुबशा पर्यटकांक उदकाचो अदमास येवंक नाशिल्ल्यान बुडून मरण येवपाची प्रकरणां फाटल्या कांय वर्सां सावन गोंयांत सेगीत घडत आसात। ताका लागून मान्सून काळात गोंयांत येवपी पर्यटकांसयत थळाव्या नागरिकांनी लेगीत घसघशांचेर वा न्हंयांचेर वचचे न्हय अशे निर्देश राना खात्यान जारी केल्ल्या आदेशात म्हणला। गोंयांतले खुबशे घसघशे हे सत्तरी म्हालात आसात। सत्तरी म्हालांतलो पांचवो सैम आनी फामाद घसघशे हाचो आनंद घेवपाक खुबशे लोक येतात। सत्तरी म्हालांतले चडशे घसघशे हे राखीव रान आनी अभयारण्याच्या वाठारांत आसात। ताका लागून थंय वचपाचेर बंदी घाल्या। कायदो मोडून घसघशाचेर वचपाचो यत्न केल्यार आनी घसघशाचे सुवातेर कोणूय दिसलो जाल्यार रान खात्याच्या कायद्या खाला खर कारवाय करतले अशें रान खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगले। मजगती पावसाच्या हंगामात आंबोली घाटात भेट दिवप बरेच लोक पसंत करतात। थंय आशिल्ल्या रानवटी जनावरांक खावंक घालपाकूय कांय जाणांक आवडटा। पूण आतां कोणूय आंबोली घाटात रानवटी जनावरांक खावपाक घालतना दिसून आयल्यार ताका 1000 रुपयाचो दंड भरचो पडटलो। हाचेर महाराष्ट्र रान विभाग कारवाय करतलो। खिणाखिणाक ताज्यो घडणुक्यो आनी दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर। भांगरभूंयचो फेसबुक, इंस्टाग्राम आनी ट्विटर फॉलो करपाक विसरूं नाकात। ताज्यो खबरो वाचपा खातीर भेट दियात भांगरभूंय वेबसायटीक www.bhangarбуй.com। तशेंच आमच्या यूट्यूब चॅनलाक सबस्क्रायब करात।